See, Govind Gaude's dismissal as a minister is purely an internal matter of the BJP, and it's the prerogative of the chief minister to appoint or to remove. But the manner in which he has been dismissed, only the chief minister can explain. त्या dismiss केला तो. So फरपटी सरकार CM सांगता मिनिस्टराक तो रिजायन जाव. पूण हें सद्या कितें जालां म्हाका दिसता तेगे रेजिग्नेशन ना कित्याक डायरेक्टली ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर ताका डिसमीस केलो म्हणलो एक डिसमीस. सो द क्वेश्चन नाव लोकांच्या मनान कित्याक डिसमीस केला. आयदर he was corrupt or non-performing or कोणाक रागार केलो तेणें or did he speak the truth which hurt, and so BJP could not see him standing there in the government and exposing the government. So or any other reason that is only the chief minister can explain, because he does not require to take the cabinet into confidence to dismiss. It does not require cabinet approval for appointing and removal of a minister. So only the chief minister can explain. And the third thing, तिसरी हांव एक सांगूं सोदतां, हो एपिसोड तुमी उगडास दवरात मनान की निलेश काब्राल आशिल्लो. निलेश काब्राल इतलो झगडटालो असेंब्लीन सामको लायक अ स्विस गार्ड म्हण अशें करून उबो रावतालो. आमी केन्ना उलयताले तेन्ना तो इंटरप्ट करतालो आनी पॉयंट ऑफ ऑर्डर म्हणटालो आनी आमकां बसोवपाक ट्राय करतालो. तेकाच उडयलो, तेगो विकेट उडयलो. आतां गोविंद गावडेचें पळय म्हणो हें कितें ते BJPचे यूज एंड थ्रो पॉलिसी. तूं बाणशेरे म्हूण तुका यूज करतात आनी घेतात आनी उडयतात तुमकां भायर. म्हणून आतां हो वॉर्निंग, तूं केडराचो मनीस न्ही जाल्यार तूं जाणा तूं खंय वयतलो. हे डिफेक्टर गेले ते तेंचे दीस पासून नंबर्ड आसात. तांकां पयर रिवॉर्ड मेळना, मेळ्ळे जाल्यार कंट्रोल करतले आनी आसात जाल्यार उडयतले. अशें करून हे 9 pins म्हूण आहात तेशें करून उडयतले तांकां सगळें भायर. आनी नेक्स्ट टायम टिकट मेळटली ओ मेळना तुमी जाणात आन्सर खंय आसतलें. So from all these 4 reasons, which reason you think are going nowadays? That I said only the chief minister can answer. I can put hypothesis. I can put तुमकां चिंतपाक म्हजें ऑप्शन दिवपा जाता. एज अ लॉयर इन क्रिमिनल लॉ तूं जाणा वी कॅन गिव दीस ऑप्शन, दॅट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन. इट हॅज टू बी बियॉन्ड रिजनेबल डावट. आनी फकत आन्सर हें करेक्ट जाल्यार आमी फकत स्पेक्युलेशन. आयज पळय तो प्लेन क्रॅश कित्याक जालो आमी सगळे वाऱ्यान उलयतात, पूण कित्याक तें मागीर फॅक्ट म्हणलो सामको इन्वेस्टिगेशन करून ब्लॅक बॉक्स पडून हिंगा आन्सर तुका सद्या चीफ मिनिस्टरचे तोंडासान मेळटलें. So you mentioned use and throw. So Govind Gaude has been used, and in what way he has been used? He was an independent who joined the BJP. They brought him, so therefore they brought the tribal people along with him, promising them the sky. And now where has it gone? So now BJP don't want the tribal people? That's for them to answer. So therefore it is a use and throw policy which I said, and it never stops. पळय तुमी खंय गेले तेन्ना इवन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हँग मारलो. लास्ट एग्जाम्पल ओरिसा पळय, तो पटनायक आशिल्लो तो कितले सपोर्ट केला BJP. लास्ट तेका उडयलो न्ही आनी सरकार थंयचो गेलो आनी BJP रुलींग आसा. सो इट इज लायक द किस ऑफ दॅट. So now all those ministers who are not cadre of BJP, they are in fear, you guys? That only they can answer. We can only suspect. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.